धारगळे 2 खांब जंक्शनाचेर बस आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात सुदीप पायकर ह्या 20 वर्साच्या तरणाट्याक बशी पोंदा चिड्डून मरण आयलें। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण एसटी बशीन दुचाकी चलोवप्याक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बशी पोंदात चिड्डलो। उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो आनी कूड हॉस्पिटलांत धाडली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। तीस कुसगांव वाठारांत रस्त्यार आशिल्ल्या धक्कोदायक फोंडकुलांत पडून गोगोळ मडगांवच्या 52 वर्साच्या दुचाकी चालकाक मरण आयलें। राजाराम तुळेकर अशें मरण आयिल्ल्याचें नांव जावन आसा। मंगळारा रातीं ही घडणूक घडली। फोंड्या पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केलो। जाता तितल्या बेगीन ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। रस्त्याचे दुरुस्ते विशीं भौशीक बांदकाम खात्या कडेन बसका घेतलो। तशेंच हे विशीं आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला अशेंय आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। शिमला सरकारी जागे विकपाचे प्रकार सुरू आसात। आदोगादा कडेन एफिडेविट मारून ह्यो जमनी भायले भायर विकून खाल्यात म्हणून सांगीत सरकार तांचे आड कितें कारवाय करतलो काय म्हणून सांत आंद्रेचो आमदार विरेशान प्रस्न विचारलो। दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत कमनीदादेची लाखांनी चौखण मिटर जमीन विकून खाल्या म्हणून विजयान दावो केला। दर एका पंचायतीन घरपट्टी कर एकठांय करपाक जाय। कांय लोक घरपट्टी भरिनात देखून ही प्रक्रिया 1 ऑगस्टाच्यान डिजिटलायज करतले। जे लोक घरपट्टी भरिनात तांकां पंचायत कसल्याच तरेचे प्रमाणपत्र दिवचे ना अशें पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्होन सांगलें। पंचायतीची कामां अनियमीत आसल्यार सरपंच आनी सचिवाचेर खर कारवाय करतले अशेंय मंत्री मॉविनान सांगलें। घरपट्टी विशीं आमदार वेन्झी विएगस आनी क्रूज सिल्वान प्रस्न उपराशिल्लो। घरां खंय आसात ती कळची तशेंच पंचायतींक ह्या घरा कडल्यान येणावळ येवची हे खातीर हे ईएचएन नंबर दिल्ले। सुरवातीक ईएचएन नंबराचेर लायट आनी उदका जोडणी मेळटाली पूण वित्त खात्याच्या आदेशा प्रमाण तशें करपाक आडमेळी येतात। देखून आतां नवीन अधिसुचोवणी काडून हो प्रस्न सोडयता म्हणून मंत्री मॉविनान सांगलें। तशेंच घरां कायदेशीर करपा खातीर रोखाचो पर्याय आतांय उपलब्ध करून दितले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें।
पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी लागसार बेकायदेशीर बांदकामां येवपाक जायना हे खातीर संवर्धन समिती आनी आमदारांची बसका घेवन निर्णय घेता. हेरिटेज सायटी खातीर मास्टर प्लॅना विशीं पुरातत्व विभागाक कळीत करता म्हूण नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. पोरणे गोंय हेरिटेज सायटी लागीं आयिल्ल्या बांदकामा संदर्भात युरीन मांडिल्ले लक्षवेधी सुचोवणेक विश्वजितान जाप दिली. जगातले 3 देश सध्या संकटात आसात. दर्यांत मोठो भूकंप जाल्ल्यान सिनेमाचे संकट वाडला. आयज रशियाक मोठो भूकंप जालो. रशियाच्या केमचटका विभागांतल्यान हो भूकंप जालो. भूकंपाची तीव्रता तब्बल रिश्टर स्केल प्रमाण 8.8 आशिल्ली. ह्या भूकंपाचे धक्के इतले खर आशिल्ले की अचानक इमारतींचे कांय भाग कोसळ्ळे आनी सगळे अस्ताव्यस्त जाले. कुंकळेच्या बेकायदेशीर चायना वॉलाचो वाद तेंगशेर पावला. चायना वॉलाच्या संदर्भात आपण केन्नाच मुख्यमंत्र्याची भेट घेवंक ना. दुसरे वटेन ग्लोबल इस्पेत कंपनीकूय आमी जमीन विकूना. जो चॅक कंपनीन आमकां दिल्लो आमी स्विकारूंक ना. आतां आमी चॅक स्विकारिनासतना कंपनीन रिसीट कशी कितें मेळ्ळ्या काय म्हणून सोसेदाचो अध्यक्ष शाबा देसाई विचारता. ह्या प्रकरणाची SIT वरवीं चवकशी करपाची मागणी तांणी केल्या. माड्डोळ वाठारांत एका जोडप्याक 16 लाखांची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणात माड्डोळ पुलिशेन कोल्हापुरातल्या गोल्ड लायफ डिस्ट्रीब्युटर्स ह्या खाजगी कंपनीच्या 6 दुबावित वांगड्या आड गुन्यांव नोंद केला. ह्या दुबाविता आड कोल्हापुरातय जायते गुन्यांव नोंद आशिल्ल्याचें कळटा. रोमी कोंकणी अभ्यासक्रमात आस्पावन घेवपाचो असो थाराव काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी विधानसभेत मांडिल्लो. उपरांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात रोमीचो उल्लेख फकत इंग्लीश बाराखडी A to Z हे लिपी खातीर आसा. कोंकणी फक्त देवनागरीनूच शिकयतले, रोमीत न्हय अशें म्हणीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हें विधेयक भायर मारिल्ल्यान ग्लोबल कोंकणी फोरमान तिडक उक्तायली. मुख्यमंत्र्यान लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न करता असो आरोप ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे अध्यक्ष केनेडी आल्फान्सो हांणी केला.
ऑनलाईन पद्धतीन गोयातली मालमत्ता दाखवून पर्यटकांची फसवणूक केल्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करची म्हणून मुख्यमंत्री दत्तो प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां पत्र बरयल्लें. अमित शाह हांणी ती चौकशी सुरू करपा विशीं मुख्यमंत्र्याक कोंकणीत पत्र बरोवन रिप्लाय दिला. हे विशीं डॉ. प्रमोद सावंत हांणी खोस उक्तावन हो आमचो मोगाळ राजभाशेचो आदर अशें ट्वीट केलां. अंत्रुजनगर फोंड्या एका 14 वर्सां चलयेचेर सुण्यांनी हल्लो केल्ल्याची खडणूक उक्ताडार आयले उपरांत सध्या ह्या वाठारांत तणावाची स्थिती निर्माण जाल्या. भटक्या सुण्यांचेर संबंदीत खात्यान उपाय येवजण करची अशी मागणी थळावे करीत आसात. फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन एकली बायल ह्या कॉलनीत आशिल्ल्या सुण्यांक जेवण घालतात. देखून सुण्यांच्या संख्येन वाड जाल्ल्याचे थळावे सांगतात. कॉलनीत येवन कोणेच सुण्यांक जेवण घालचें न्हय नाजाल्यार कायदो हातांत घेतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिल्या. दवल्ले अंजुमन हायस्कुलाच्या मुख्याध्यापकाचेर भाजपाच्या अल्पसंख्याक मंडळाचो आदलो अध्यक्ष शेख जिन्हान केल्ले आरोप उर्फान मुल्लान भायर आयले. कांय लोक राजकीय आनी समाजीक आपली प्रतिमा इबाडपाक सोदतात अशें स्पश्टीकरण उर्फा मुल्लान दिलें. जे आपल्याचेर फटीचे आरोप करतात ताचे दोळे हज समितीच्या अध्यक्षपदाचेर आसात अशें प्रत्युत्तर उर्फा मुल्लान दिलां. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाक 11.51 कोटी आणि गोवा बॅडमिंटन असोसिएशनाक 60 लाख इतलो निधी दिवपाचो आशिल्ल्याचो आमदार विजय सरदेसायान प्रस्न मांडिल्लो. ताका मुख्यमंत्री दत्तो प्रमोद सावंतान जाप दितना सांगलें की बेगीनूच 12 तालुक्यांनी रोखडीच खेलो इंडियाची केंद्रां स्थापन करतले. ज्या खेळा संघटनांनी निधी वापर प्रमाणपत्र दिला तांकां उरिल्लो निधी ऑक्टोबरा पयलीं दितले म्हणून मुख्यमंत्री दत्तो प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिलें. वास्को श्री दामोदर भजनी सप्तकाक बुधवारच्यान सुरवात जाली. अंदू वास्कोच्या श्री दामोदर भजनी सप्तकाक 126 वर्सां पुराय जाल्यात. शिरगांव जाल्ल्या खेटाखेटीच्या फाटभुंयेर सुरक्षेच्या नदरेन अंदू वास्कोच्या सप्तका खातीर उत्सव समितीन सुरक्षीत नियोजन केलां.
बुधवारा सकाळी जम्मू काश्मीराच्या हुंदवारा जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकले शिक्षिकेक मरण आयलें जाल्यार 9 जाणांक दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस चालकाचो बसीवयलो ताबो सुटिल्ल्यान बस उमथली आनी बसीत आशिल्ल्या एका शिक्षिकेक मरण आयलें जाल्यार हेर 9 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्यात। सध्या तांची भलायकी स्थिर आशिल्ल्याचें कळटा। थायलंड सुफानबुरी प्रांतातल्या एका फोगाच्या कारखान्याक अचकीत उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडपाचो यत्न केलो खरो, पूण 9 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार इमारतीचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालें। दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात। दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जायत आसा। बाजारात नाल्लांची शॉर्टेज पळयत जाल्यार भर चवथी वेळार नाल्ल 100 रुपयांचेर पावपाक शकता, तशेंच संकेतय विक्रेत्यांनी दिल्यात। सध्या नाल्लाच्या पिकात जवळपास 40% घट जाल्या असो अदमास आसा। मायणा निरंकाल वाठारांतल्या अच्युत गांवकर हांच्या घरा लागसार बिबट्याचो वावर वाडिल्ल्यान रान खात्यान बिबट्या खातीर पानरो बसयला। रान खात्याचे अधिकारी सकाळ आनी सांजेचे वचून पळोवणी करतात, मात फाटल्या 2-3 दिसां सावन बिबटो गणनाथ देवळा लागसार लोकांक दिश्टी पडला अशें थळावे सांगतात। गोंयांत रस्त्यांची स्थिती इबाडिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। काकुमड्डी ताळीमळ रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। ह्या फोंडकुलांक लागून खुबशे अपघातूय जाल्ले आसात। हो मडगांव वचपाक मुखेल रस्तो आशिल्ल्यान चडशी येरादारी ह्याच रस्त्या वयल्यान जाता। संबंदीत खात्यान ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ल्याचे थळावे सांगतात। तशेंच ह्या फोंडकुलांनी पडून कोणाचो जीव गेल्यारूच सरकाराक जाग येतली काय कितें अशे थळावे प्रस्न उपरासपाक लागल्यात।
बुधवारा जम्मू काश्मीरांतल्या गंदरबल जिल्ह्यात सैनिकांक व्हरपी एक बस सिंध न्हंयत पडली। ही घडणूक घडटाच सुरक्षा रक्षकांनी बसींत आशिल्ल्या सैनिकांक सुखरूप भायर काडले। बस चालकाक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण बसीचो तोल गेल्ल्यान ती सरळ वचून न्हंयत कोसळ्ळी। बुधवारा तिबेटाक एकाच दिसात 2 भूकंप जाणवले। एक भूकंप 4.0 मॅग्निट्यूडाचो आशिल्लो जाल्यार दुसरो 4.3 मॅग्निट्यूडाचो। हो भूकंप जालो तेन्ना सरभोंवतणचे थोडे भितर लुकसाण जाले। मजगतीं तिबेटाक पडपी नेटाच्या पावसाक लागून नेपाळच्यो न्हंयो भरून व्हांवपाची शक्यताय आसा। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून राजस्थानाक सध्या हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या। सगळे उदक रस्त्यार तुंबिल्ल्यान येरादारी करप्यांची गैरसोय जाल्या। तशेंच थोडे उदक लोकांच्या घरांनी लेगीत घुसलां। मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून बेंगलोराक डेंग्यूच्या केसींनी वाड जाल्या। जुलै म्हयन्यांतूच डेंग्यूच्यो 442 केसी नोंद जाल्यात। थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात। कोणाकूय जर अशी लक्षणां दिसून आयली जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। तिरवळे शिरोडा ते मोपा पंचवाडी मेरेनच्या रस्त्याची चाळण जाल्या। रस्त्यार व्हडली फोंडकुलां पडल्यात। ह्याच फोंडकुलांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान ह्या फोंडकुलांचो अदमास प्रवाशांक येना। लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। देखून चवथी पयलीं रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या।